नमस्कार योकार गोवा टुनाइटात स्मिता आळेकार सविस्तर खबरांदी हेडलाइन्स। डोंगरी मांडूर मेळ्ळे ल्हान भुरग्याचे अवयव 2 पाय सापडले, कुडीचे बाकीचो भाग गायब। थळाव्यांक क्रिमिनल कांडाचो दुबाव, अनोळख्या आड FIR। केस सिरियस ना, पुलिसांनी केल्ल्या विधानावेल्यान विरोधकांनी धुले। कला अकादमीच्या रिनोव्हेशनाचो गैरकारभार, कलाकार जागरूक, आपयली महाचर्चा, अकादमी बेगोबेग उक्ती करची कलाकारांची मागणी। सोमारा सांजे पणजे महाचर्चा। स लाखांचे 3,000 किल बीफ चोरया आयात करताना 1 लाख धरलो। बेळगावचे बीफ पाळपय गाडयेन गोरवां भरताना दोगांक, वेळग्यांक गोरवां गाडयेन भरताना 1 लाख धरिल्लो। माविनाक GST काउन्सिलावेल्यान काढलो। मुख्यमंत्री काउन्सिलार लोकांनी वादची वार्ता करची न्ही, कायद्या प्रमाण राज्याचो अर्थमंत्री प्रतिनिधी, मुख्यमंत्र्याचो खुलासो। बांबोळी बेकायदेशीर जुगाराचेर क्रायम ब्रांचीची धाड, 11 जाणांक उखल्ले। 33 लाखांचो मुद्देमाल जप्त, 2 लायव्ह कार्ड टेबल, 14 टॅब प्लेइंग चिप्स जप्त। पावसाच्या दिसांनी संरक्षित वाठारांतल्या न्हंयांचेर घसघशांचेर वचूंक राना खात्याची बंदी। उदक वाडटा, बुडून मरतल्यांचो आंकडो पावसांत वाडटा, सादुरकायेची शिटकावणी। आणि पोळ्या ट्रॅफिक पुलीस कर्नाटकाच्यो गाडयो आडावन पिट्टात। कारवारचो आमदार प्रुडंटा कडेन उलयलो, कर्नाटकीच टार्गेट, पुलिसूय पिट्टात, मुख्यमंत्र्यान खंय लक्ष घालचे। खबरो विस्तारान। कला अकादमीचे रिनोव्हेशनाच्या कामाच्या गैरकारभाराचो बोवाळ सोंपना। सोमारा गोंयच्या कलाकारांनी हेर प्रतिश्ठीत नागरिकांनी मेळून पणजे कला अकादमी विशीं श्रम शक्ती भवनात महाचर्चा दवरल्या। कला अकादमी बेगोबेग कलाकारां खातीर उक्ती करची म्हणून मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि कला संस्कृती मंत्र्यांक निवेदन दिवपाचे आसात। कला अकादमीच्या रिनोव्हेशनाच्या कामाचो गैरकारभार गोंयभर गाजता। सुमार 70 कोटी रुपया खर्च करून सुद्धा कला अकादमी पावसात गळटा। तशेंच कला अकादमीची लायट आणि साऊंड सिस्टम सारकी बाबत म्हण कलाकार उलयतात। ह्या विशयी सरकाराक जागोवपा खातीर गोंयच्या नामनेच्या कलाकारांची सोमारा पणजे महाचर्चा। दुरुस्तीच्या नावानं या कला अकादमीची जी पडझड चालली आहे, तोडमोड केली आहे अथवा घडली आहे, ती खरंच म्हणजे एक दुःखद अनुभव देणारी आहे। मलाच नव्हे तर सगळ्या गोमंतकीयांना देखील। परंतु आपण सगळे एकदम चिडीचुप्प आहोत, कोणी काही बोलत नाही, त्याचं कारण काही ते कळत नाही। परंतु खरंच म्हणजे जसं आपल्याबद्दल बोललं जातं तसे आम्ही गोवेकर एकदम सुशेगाद आहोत का? नाही, हे मला तरी मान्य नाही। क्रांती दिनाच्या पूर्वसंध्येला काही कलाकारांनी, आम्ही समविचारी कलाकारांनी एकत्र येऊन एक बैठक घ्यायची अशी ठरली आहे। त्या बैठकीमध्ये या कला अकादमी संबंधीचे साधक मादक सगळे विषय आहेत जे चर्चेला येणार आहेत। आणि ही बैठक जी आहे ती श्रमशक्ती भवनाच्या 6व्या मजल्यावर, इथं गुजचं कार्यालय म्हणजे सभागृह आहे, त्या सभागृहामध्ये संपन्न होणार आहे। सोमवार आहे, परंतु ईदची त्या दिवशी सुट्टी आहे आणि त्यामुळे मी सगळ्या कलाकारांना, कलाप्रेमींना कळकळीची विनंती करतो की तुम्ही मोठ्या संख्येनं या सभेमध्ये उपस्थित राहा। परंतु एवढा सगळा खर्च करून कला अकादमीमध्ये ज्या वेळेला प्रयोग चालू असताना पाणी गळायला लागतं मुख्य कला मंदिरामध्ये, दीनानाथ कला मंदिरामध्ये, त्यावेळेला कुठेतरी हाय होतं। नामनेच्या कलाकारांनी महाचर्चेविषयी सोशल सायटींचेर बरीच जागृताय केल्या। चर्चे वेळार कला अकादमी वाटोवपा खातीर फुडली रूपरेषा थारतली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।
सुमार 6 लाखांचे बीफ चोरयां आयात करपी एकल्याक केरी 70 चेक नाकार धरलो. 3,000 किल बीफ बेळगांव सावन गोंयांत हाडटालो. मजगती गोरवा कत्तलीक व्हरता म्हणून एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. दोगांक धरले. गोरवां आपली म्हणून तांचो दावो. पुरावो नाशिल्ल्यान दोगूय भितर. 2 दिसां फाटीं 70च्या वेळग्या गोंयचे लोक सादूर आशिल्ल्यान गोरवां गाडयेंत भरतना एकल्याक धरलो. बेळगांवसान सुमार 2,920 किलो गोमांस घेवन गोंयांत येवपी एक पिकअप केरी चेक नाक्यार धरली. सुमार 6 लाखाचे मांस जप्त केला. एक कर्नाटक पासिंग गाडी कर्नाटकाच्यान गोंया वाटेन येताली आणि तेतून फुल सगळे गायचे मांस जे आसा ते लोड केल्ले आसले आणि टोटल जे मांस आसा तेजी वेट आसा 2,970 kg. अप्रॉक्सिमेट तेजी प्राइस आसा 6 लाख सुमार रेट प्राइस आसा तेजी. आणि जाका राती पोलिसांनी अरेस्ट केलं त्याचं नाव मेहबूब सुबानी म्हणून, जी कर्नाटका पासिंग गाडीतल्यान तो मांस घेवन येतालो आणि ते सगळे ताका अरेस्ट करून फुडली चौकशी चालू आसा. मजगती काल राती 2 जाण गोरवा स्लॉटरिंगाक व्हरता म्हूण बोवाळ जाल्लो. हो व्हिडिओ पळयात. वाळपय हॉस्पिटला कडल्यान मेन हायवेतल्यान 2 जाण कोण तरी गोरवा घेवन वयताले. एक वासरू जे आसले तेका स्कुटीच्या तेंच्यानी बसयल्ले आणि फाटल्यान गाय जी आसली ती गाय तेंच्या फाटल्यान धांवताली म्हणून. जेन्ना हो व्हिडिओ बरेच प्रमाणात सोशल मिडियाचेर व्हायरल जावपाक लागलो तेन्ना पोलिसांक आमी परतून कॉन्टॅक्ट केले, विचारले की कोणी तरी कंप्लेंट रजिस्टर केला काय कितें म्हणून. पोलिसांनी सांगला की तो त्या गोरवाचो ओनर म्हणून सांगला आणि तो खंय आपली गोरवा घरा व्हरतलो म्हणून सांगला. पण जेन्ना पोलिसांनी तांकां आपयले आणि जेन्ना तेंच्याकडे चौकशी केली तेंच्याकडे त्यांना रेलिव्हंट डॉक्युमेंट नसले किंवा कसल्याच प्रकारचो एविडन्स नासलो जेणे करून ती गोरवां आपली प्रूव करता अशें म्हणून ताका लागून तांकां लेट नायट मागीर दोगांकूय अरेस्ट केल्ले आसा. मजगती 2 दिसां पयलीं वेळगे गांवांतल्या लोकांच्या सादुरकायेक लागून गोरवा गाडयेन भरपी एकल्याक धरिल्लो. सत्तरी तालुक्यांतले वेळगे एक गांव आसा. त्या वेळग्या गांवांत रातच्या वेळार कोण तरी गाडी घेवन आयलो आणि गोरवांक त्या गाडयेन भरपाचो यत्न करतालो. सो गांवचे लोक अलर्ट रावन तेंच्यांनी पयलींच त्या गाडयेचेर लक्ष दवरलें आणि हो प्रकार घडच्या पयलींच तेंच्यांनी थांबयलो आणि तेच्या उपरांत तेंच्यांनी पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दिल्ली. पोलीस स्टेशनाक जेन्ना आमी फोन करून विचारले तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आमी स्पॉटार गेल्ले पण गाडयेन जी गोरवां नासली तेका लागून आमी कांयच करूं शकना म्हणून सांगलें. तरी पण गांवच्या लोकांनी रातचे 1 मेरेन रावन थंयसर जी गाडी आयिल्ली गोरवां भरपाक तेच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट दिवन तेंच्यांनी सांगलें की एन्क्वायरी करची म्हणून सांगला. 70 स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. मंत्री माविनांक जीएसटी कावन्सिला वयल्यान काडलो म्हणून लोकांनी वाची वार्ता करपाची गरज ना. कायद्या प्रमाण राज्याचो अर्थमंत्री जीएसटी कावन्सिलार प्रतिनिधित्व करता. पर्रीकार मुख्यमंत्री आसत सावन माविन कावन्सिलार आशिल्लो. आता अर्थमंत्र्याच्या नात्यान आपूण प्रतिनिधित्व करतलो म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान खुलासो केला. जीएसटी काउन्सिलाचेर सध्या तुम्ही आसताले, पयलीं माविन आशिल्ले. जीएसटी काउन्सिलाचेर फायनान्स मिनिस्टर आसतालो. पळय सगळ्यांचे फायनान्स मिनिस्टरच आसा. आमच्या आतापर्यंत माविन जे आसा पळय हे जीएसटी मेंबर म्हणून ताका पयलीं हुनरबाई आसतना डेप्युट केले ते कंटिन्यू केल्ले. आता कालांतरान हांवूय मदीं मिटिंगेक वचपाक लागलो ना. आता म्हाकाय थोडोसो टायम आसा सो दॅट त्या जीएसटीच्या मिटिंगेक फायनान्स मिनिस्टरच वयचो हाजे फक्त हे येयला. त्या बद्दल जो पत्रकारांनी जो गैरसमज करून घेतला पळय न्ही तो गैरसमज करून घेवचो न्ही. असो डिफरन्सीस करून घेवचो न्ही. काडून उडयलो बीन असो काय प्रकार नासता. इट इज ओनली दॅट त्या वेळार तो वतालो. आता परत एकदा फायनान्स मिनिस्टर वतलो म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या बद्दल अभिनंदन करता. तांच्यानी गोंयांत भारतांत इन्व्हायट केला. आमी ऑलरेडी एक्सपोजिशन खातीर तांकां गोंयांतूय बी इन्व्हायट केला. ऑलरेडी माननीय मोदीक कळयला. आमकां पोस्ट त्यांच्यानी गोंयांत विजीट केली आसा. डोंगरी मांडोर एका ल्हान भुरग्याचे अवयव मेळ्ळ्यात. 2 पांय सापडिल्ल्यान बरोच खवदळ पडला. बॉडीचे बाकीचे अवयव गायब आशिल्ल्यान थळावे वेगवेगळे दुबाव उक्तायतात. शेनवारा सांजे मानस वाठारांत एके बायलेक भुरग्याचे पांय दिसले. तिणें गजाल थळाव्यांच्या कानार घाली. आगशी पुलिसांनी अनोळखी आड FIR फायल करून फुडलो तपास सुरू केला. केस सिरियस ना म्हणून पुलिसांनी केल्ल्या विधाना वयल्यान विरोधकांनी पुलिसांक धुले. बांबोळे एका बेकायदेशीर कसिनोचेर क्रायम ब्रांचीची धाड. 11 जाणांक उखल्ले. तातूंत कसिनोत खेळपाक आयिल्ले 8 कस्टमर, 2 डीलर आनी 1 शिफ्ट मॅनेजर आसा.
कारवाईत 33 लाखांचो मुद्देमाल जप्त केला. तातूंत 2 लायव्ह कार्ड टेबल, 52 कार्डांचे 2 सेट, 14 टॅब आणि प्लेइंग चिप्सांचो आस्पाव आसा. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. पावसाच्या दिसांनी रानां खात्याच्या संरक्षीत वाठारांतल्या न्हंयांनी घसघशांचेर वचपाक रानां खात्यान बंदी घाला. ह्या दिसांनी उदक वाडटा, ताका लागून खोलाय आनी उदकाच्या नेटाचो अदमास चुकिल्ल्यान बुडटल्यांचो आंकडो वाडटा. 6 जूना सावन फुडलो आदेश ये मेरेन न्हंयो आनी घसघशांचेर वचूंक बंदी म्हणून ऑर्डर. पालवी वनपाल परिस्थितीचो नियाळ घेवन रिपोर्ट दितलो. फाटल्या वर्सा तशेंच ह्या वर्सा कितलेशे इन्सिडंट्स आमकां अशें आयकूंक आयल्या जितून लोक चिऱ्या खणींनी तशेंच घसघशांचेर पेंवपाक गेले कडेन तांकां बुडोवन मरण आयलें. आनी हेजेच लागून 5 जुनाक जे चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन आसा तेंच्यांनी ऑर्डर काडल्या की कोणाकूच खंयच्याच घसघशाचेर पेंवपाक वचपाक मेळचें ना जावं थंयसर वचपाकूच मेळचें ना. गेल्या वर्सा सुद्दां सरकारान अशीच ऑर्डर हाडलेली की लोकांक अशा तरेन घसघशांचेर तशेंच जे चिऱ्या खणी आसा थंयसर तांकां वचपाक मेळचें ना. खुबशे लोक जेन्ना पावस येता तेन्ना तांकां एक उमेद आसता की अशा तरेन जे घसघशे पावसा लागून जे घसघशे तयार जातात थंयसर पेंवपाक वचपाची जावं थंयसर पिकनिकेक वचपाची एक इच्छा आसता. पूण अशा तरेचे जे बुडोवन मरपाचे इन्सिडंट्स जाता तेजे लागून चीफ वायल्ड लायफ जे वॉर्डन आसा तेंच्यांनी ही ऑर्डर काडल्या की थंयसर कोणाकूच वचपाक मेळचें ना आनी फुडली तेंची ऑर्डर येतली तो मेरेन जे घसघशे आसा लोकांक थंय वचपा खातीर बंदी आसतली. तशेंच जे डेप्युटी कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आसा तांकां तांणी ह्या गजालीचेर लक्ष दिवन जो रिपोर्ट आसा तो आपल्या कडेन रिपोर्ट दिवपाक सांगला, जाणे करून तांकां फुडें जे डिसिजन आसा की घसघशे परत लोकां खातीर उक्ते करपाक मेळटले काय ना हेजेर डिसिजन घेवपाक मेळटले. आनी 6 जूना सावन आतां कोणाकूच जे घसघशे आसात थंयसर कोणाकूच पेंवपाक जावं पिकनीक सुद्दां करपाक वचपाक मेळचें ना. काणकोणा पोळ्या ट्रॅफिक पुलीस कर्नाटकाच्यो गाडयो आडावन विनाकारण पिट्टात. कारवारचो आमदार सतीश सैल प्रुडंटा कडेन उलयलो. पोळे चेक नाक्यार खंय तपासणी केल्या उपरांत 500 मिटराचेर पुलीस परत आडायतात. कर्नाटकाच्यो गाडयोच टार्गेट म्हणून सैलाचो आरोप. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान खंय लक्ष घालचें खासा रिपोर्ट. कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येवपी गाडयो पोळे गोवा कर्नाटक शिमेवयल्यान भितर सरल्यो की परत पुलीस आडयतात म्हूण बोवाळ. 500 मिटराचेर खंय पुलीस रावतात. कर्नाटक रजिस्टर गाडयांकूच टार्गेट करतात म्हूण सध्या बोवाळ चल्ला. आमी आज आसात पोळ्या काणकोणांगा. हो जागो जो आमी पळयता हो जागो जो आसा 1/2 किलोमिटराचो आसा पोळ्या बॉर्डरीसून. आमचो कारवारचो MLA सतीश सैल हेणे काल पयर एक स्टेटमेंट दिलो की पोळ्या गेटीर जेन्ना सगळ्यो गाडी येता कर्नाटकासून थंय एक्सायज आसा, RTO आसा आनी पुलीस आसा, ही तिनूय यंत्रणा थंय आसतना सगळें चॅक करून कर्नाटकाची गाडी जेन्ना भितर येता तेन्ना 1/2 किलोमिटराचेर परत त्या गाडयेक कित्याक अडोवची पडटा काय म्हणून तो म्हणटा एक तरी स्पेशली टार्गेट करून कर्नाटकाच्योच गाडयो मुद्दाम हाडयल्यो वयता आनी थंय कितें चलता म्हूण आपणाक खबर ना. Through border with police and with excise and with RTO. Again, police people are putting the gate, stopping in Sheri. Sheri, that to other than Goan vehicle. That is neighbor. म्हणजे particularly कर्नाटकाचे व्हेकल टार्गेट करता. It doesn't show healthiness of the department work. ओके. त्याची मागणी आसा की CMान आनी जे खंयची खाती लागता त्या खात्यांनी हितून लक्ष घालून तेजे प्रॉपर एक्शन घेवपाची. आमी आज तेन्ना 2 गाडी आमी मेळ्यो हाडयल्ल्यो पूण जेन्ना आमी कॅमेरा लायलो तेन्ना गाडी हाडप बंद जाल्यो.
तुम्ही पळोवपाक शकता. आतां गाडी हाडप बंद जाल्लें आसा. हांगा नेमकी कितें चलता हें मोठी प्रश्नचिन्ह आसा. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश करता. भुरग्यांनी शिक्षणाबरोबर आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची. शिक्षकांनी भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करून तांकां मार्गदर्शन करचें. सांखळे एका कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो. भुरग्यांक मार्गदर्शन करूंक पद्मिनी फाउंडेशनान कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. मजगतीं सांखळे पालिकेक MRF कंपनीन CSR फंडांतल्यान दिल्ले हर्स व्हॅनीचें मुख्यमंत्र्यान उक्तावण केलें. जो मेन फोकस विच इज हेल्थ आणि दुसरो करियर या दोन गोष्टींचेर सातत्यान गेली 5 वर्सां आमी सगळे जाण मिळून काम करता. तुम्ही आताच एका वर्साचो जो व्हिडिओ काडिल्लो आणि एका वर्साच्या व्हिडिओत म्हणजे हेल्थ आणि करियर या दोन गोष्टींचेर कशा पद्दतीन फोकस केला. हाज्याय पलीकडे वेगवेगळे कार्यक्रम जेणे करून हेल्थाच्या बाबतीत अवेअरनेस करपा खातीर सातत्यान ऑर्गनायज केल्या. ताज्या खातीर तांच्या बरोबर आशिल्ले साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूट, गव्हर्मेंट प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स, बाकी ESG, गव्हर्मेंट वेगळे कॉलेज अशा सगळ्या संस्थांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. नर्सिंग कितें आनी ते आर्ट्साक गेले कितें हें कांयच खबर नासता. बाय शिक तूं, बाय शिकत आसता. बट त्या टिचरांची जी जबाबदारी आसता ते 10वीच्या पर्टिक्युलर भुरग्या कडेन जर उलोवन तुका फुडें कितें करपाक जाय, नर्स जावपाक जाय. 12th सायन्स तूं घेतल्या शिवाय तुका BSc नर्सिंगाक एडमिशन मेळचें ना. आनी BSc नर्सिंगाक जर एडमिशन जाय आसत जाल्यार 12th सायन्साचीच गरज आसा. घडी तुका भितरल्या मॅथ्स ह्या सब्जेक्टाचो भंय दिसता आसत. मॅथ्स सोडून आतां ऑप्शन जेका आमी मॅथ्स 1, मॅथ्स 2 आसा. अदरवायज सायकोलॉजी आसा. तो मॅथ्साचो सब्जेक्ट ड्रॉप करून तूं सायकोलॉजी घेतलें जाल्यारूय तुजें करियर हे त्या सायन्साक वचून जावं शकता. नमस्कार. आज MRF कंपनीकडून सांखळे म्युन्सिपाल्टीला हर्स व्हॅन डोनेशन केला. मी MRF अंडर CSR MRF कंपनीच्या सगळ्या MD GM आणि त्यांच्या सबऑर्डिनेट सगळ्यांना मी मनापासून थँक्स म्हणते की हर्स व्हॅन ही खूप सांखळे म्युन्सिपाल्टीला गरजेची होती. ऑलरेडी आमच्याकडे एक हर्स व्हॅन आहे ती MT कॉलेजमध्ये, पण ती थोडासा साईजमध्ये छोटा असली सांखळीच्या सगळ्या नगरवासियांची एक डिमांड होता की मोठी गाडी विंगरसाठी मोठ्या स्पीडची गाडी आम्हाला गरज होती. खूप लोकांचा डिमांड पण होता आणि आज खरंच MRF कंपनी अंडर CSR आम्हाला ही डोनेशन डोनेट केल्याबद्दल मी कंपनीची मनापासून धन्यवाद म्हणते. पेडे जंक्शनावयल्यान उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटला कडेन वतल्या रस्त्याची चाळण. फोंडकुलांनी रस्तो सोदीत कसरत करीत वचपाचें. लोक विटला. फोंडकुलाक लागून बारीक बारीक अपघात नित्याचे. ह्या रस्त्यावेल्यान एम्ब्युलन्सी यो वच करतात. सायनबोर्डूय ना. तात्पुरतो नाका, एकदांच खंय रस्तो सारको जाग्यार घालचो. कावन्सिलर येयलो आनी सांगलें रोखडें जातलें म्हणून प्रचार. आमदार येयलो म्हणून फाल्यां जातलें म्हणून. आतां हें फाल्यां आनी ते कितें करतात काम ताका रीत ना, माणसुकी ना आनी 2 दिसांक पासून उरोना. हे तरी इंटरनल हायवेच्या रोडार पासून उरोना मरे काम केलेलें. पण चल्लां कितें सगळे उगी बसल्यात लोक. आणि जे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आमचे आसा ते करतात कितें ते जेन्ना लोक उठता पळय तेन्ना मातसो कितें उलयतात चल्ले. सो इट इज आर डिमांड डिस्ट्रिक्ट. अरे हे लोकांच्यो गाडयो मोडटात कितें केदो डीप खोटो आहा तो पळयात. गडा गडा हांव वयतकूच म्हाजे पेंडा वचो नाका जाता म्हाका हांव. सो इट इज आवर डिमांड दॅट गव्हर्मेंट शूड रिपेर दीस रोड अर्जंटली बिकॉज थाउजंड्स ऑफ कार्स आर पासिंग एवरी डे ओवर हियर. तुम्ही पळयतले हांगासर वणके कशे पडल्यात ते पळया. 1 फुटाचे वणके रस्त्याक पडलेले आहा. ऑथॉरिटी हांगासर कांयच पळयना. आमी हांगासर होच विशय जनता दरबाराकूय काडलेलो हांवें कित्याक हांगासर हो जो 2 मिटराचो रस्तो आहा थंयच्यान लोकांक वयचो पडटा आनी 1 वे केल्लेले आहा. हायवेच्यान येवपाक एक वाट आनी हांगासून वचपाक ही वाट केल्लेली आहा. अशें हांगा कांयच सायनबोर्ड ना, कांयच ना. पूण पळोवपाचें ह्या कितें हांगासर दुर्लक्ष करता. कित्याक हो मेन रस्तो हांगाच्यान कमीच ते दिसाक 3000 तरी व्हेहिकल पास जातात. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन वयतात पूण हांगासर कोणूच पळयना. तर हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता, ऑथॉरिटी कडेन मागता, PWD कडेन मागता हे बेगींतले बेगीन हेजो सोल्युशन काडपाचो. हो परमनंट सोल्युशन जाय. अशें न्हू कितें हो टेम्पररी सोल्युशन हे वणके भरले म्हणून सोल्युशन जाता. हो 2024ची युरो कप सर्त रंगार. अंदू युरोपांतल्यो 24 देशांच्यो टिमी सर्तीत वांटेकार. 6 गट, दरेक गटात 4 टिमी. फायनल 15 जुलया. काल सांजे आनी राती हंगेरी आड स्वित्झर्लंड, स्पेन आड क्रोएशिया आनी इटली आड आल्बेनिया गेमी जाल्यो.
खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.